मिराबाग वाठारात बंधारा प्रकल्प जावचो ना, थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास दवरचो। थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मिराबागच्या थळाव्यांक सांगलें। थळाव्यांनी मडगांवां मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केले उपरांत निमणे 49 दिसां उपरांत आंदोलन फाटीं घेतलें। प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें। पळयात। मिराबाग बंधारा प्रकल्पा आड फाटले कितलेशेच दीस जाले थळाव्यांचे आंदोलन सुरू आशिल्ले। थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निशेध करपाची शिटकावणी दिल्ली। ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसरच्या वाठारांत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 खाला कडक जमाव बंदीचो आदेश लागू केल्लो। देखून मिराबाग बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। मजगतीं मुख्यमंत्री सावंतान सांग्यार जाल्ल्या कार्यक्रमा वेळार बंधारा प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन दिलें। ताचे उपरांत मिराबागच्या थळाव्यांनी मडगांव मोती डोंगर वाठारांत मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। मुख्यमंत्री सावंतान तांकां चर्चे खातीर आपयल्ले खंय। देखून पुराय प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्यान निमणे 49 दिसां उपरांत थळाव्यांनी आंदोलन फाटीं घेतलें। आता आम्ही ताका तेच सांगला, आमची जी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंधारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटींगेन सांगिल्लें। आतां ताका फक्त सांगला हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता। आणि आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंधाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून, आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें। जेन्ना आमी आयटीआय घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें। हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जें आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो। दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डे जे WIDन इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा ते दोन्ही पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला। तिसरो जे WIDन जी अंदाधून ती रस्त्यार केल्ली जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगे प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो हॉटमिक्स जावपाचो। सो तोय तो हॉटमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा। आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा। सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा। फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता। हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा। तुमी अशेंच ह्या गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आनी अशीच तुमची जी ही जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात। आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो त्यांचो सगळे एक्टिविस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे सगळे जे लोक आमी कोणाची हे घेयना पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला। त्यांचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा। 49 दीस आज कंप्लीट जाता आनी मुख्यमंत्र्यान जे काल म्हाका उतर दिलें ते आयज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलेलो आसा आनी खरेंच बरें दिसता। हांव थँक्स म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे, त्याच बरोबर मिराबाग गांवच्या खास करून महिला वर्ग जो संघर्श आनी जी तळमळ ती पळोवंक मेळ्ळी। खरेंच सगळ्या महिलांक हांव सॅल्यूट करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।